की लोकांक टॉयलेटीचे हे करचे म्हणून, पूण ती म्हाजे कडेन सुद्दां हे जाली ना. जेन्ना राजेश बाई आमच्या गांवान येयलो आनी तेणी विचारलें की लोकांक तुमची कितें हें आसा ते डिफिकल्टी, तेन्ना लोकांनी सांगलें की आमची डिफिकल्टी म्हणल्यार आमकां टॉयलेट ना. जेन्ना राजेशान तें आयकतकीर दुसऱ्या दिसानसून टॉयलेटी बांदपाक सुरवात केल्यो. तुका सांगा आमच्या गांवांत म्हाका दिसता कमीत कमी 17 वयर टॉयलेटी जाल्ल्यो आसात आनी हेंचें काम सुद्दां चालू आसात. आनी दुसरें म्हटल्यार आमच्या गांवांत आमी गांवांतले लोक आसले कारणान आमी रोंपां लायता आनी ती रोंप्याची दुकरांच्या हेतून आमची सदीत हें जाताली, भाजी हे करपाक दिनासली. पूण ते सुद्दां आमी ते राजेश बाईच्या फुड्यान मांडलें. तेणी कितें केलें, तेजी सुद्दां तेणी जबाबदारी घेवन आमच्या वाड्यान फेन्सिंग घालपाची हे आशिल्ली ती सुद्दां तयारी चालू आसात तेजी. ऑलरेडी तेणी हांबे मारून दवरलेले आसात, आतां फक्त तेका नेट लावपाचें आसा. तेच न्हू तर तेज्या फुड्यान गेले ती कसलीय कामां आसूं तो केन्नाच ना म्हणना. जी आसा ती आपूण ही आमी स्क्रीन दाखयल्या, जी क्लिप दाखयला ही प्रसिद्धी मेळोवपाक लागून आमी दाखयल्ली ना. ही फक्त आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघाच्या लोकांक कळपाक जाय की खरोखरच आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघान कितें तरी आमी केला म्हणून ही दाखोवपाक, वा उमा मेळोवपाक जाय म्हणून केली ना, कळपाक जाय. आमच्या भाव भयणांक कुमारजुवा मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांक आमच्या कळपाक जाय म्हणून हे दाखयल्लें आसा. दुसरी गजाल, कुमारजुवा मतदारसंघ आमचो हो खूब फाटीं उरलो. जशें तुमी पळयतले 40 मतदारसंघांतल्यान हो कुमारजुवा मतदारसंघ सगळ्याच्यानी लास्ट कसो आसा अशें म्हाका दिसता. जेन्ना हांव सगळ्याक भोंवपाक गेलो, पळोवंक लागलो, तेन्ना तुमकां तरी कळ्ळें हांवें कितें कार्य केलें. तेज्या उपरांत म्हाका अशें दिसलें अशें दुसरे गांवांत जावचें ना. म्हणून हांव तुमकां सांगता, सगळे भाव भयणांनो म्हाज्या बरोबर रावा. हांव तुमकां एक नवी दिशा दाखयता, एक नवी दिशा दाखयता तुमकां, आनी सगळो कुमारजुवाचो काय पलट करून दाखयता, सारकें आमचो आदर्श कुमारजुवा करून दाखयता. तशेंच आमचे कुमारजुवा मतदारसंघाचे जे आमदार आसा, जे सगळे जाण आसा, तेंच्यांनी केन्नाच हो आमच्या भुरग्यांचो जे यूथ आसा, जावं आमचे शिकलेले आहा, जे शिक्षण घेतलेले आहा, जावं आमचो गार्बेजीचो प्रश्न आहा, बहुतेक रोड ना कांय ना, हेचेर कोणीच भर दिल्ली ना, केन्नाच भर दिली ना. कारण हे दिसून येता, आमकां कळटाच, आनी हांवें तेजेर भरपूर सर्वे केला. म्हणून हांव तुमकां सांगता आनीक पाटी की तुमी म्हाज्या फाटल्यान राहा, हांव तुमच्या बरोबर आहा, आनी हें काम हांव तुमकां करून दाखोवता की कुमारजुवा मतदारसंघ आमचो कितें पळय करून दाखोवपाचो तो हांव करून दाखयता. सगळे जाणांन म्हाका सगळ्यांनी तेंको दिवचो. तशेंच हांव राजकारणी न्हू, आनी हांव पयशे जोडपाक येयलोलो ना. हांव राजकारणी न्हू आनी पयशे जोडूंक येयल्लो ना. म्हणून राजकारणान जर तुमचे भुरग्याचे आमचे युथाची जे शिक्षण इतले घेवन ते बसल्या घरा, कोणाचीच कामां जायना, तेंची जर कामां जातलो जाल्यार राजकारणान हांव वयतलोच. आनी ही कित्याक लागून वयतलो, हे सगळे जे आमचे कामां जावपाक जाय, हे आमच्या युथाचे जे शिक्षण शिकलेले आहा हेंचे कामां जावपाक जाय म्हणून म्हाका वयचो पडटलें ह्या राजकारणान. तशेंच आनी एक सांगता तुमकां हांव, आज मेरेन आमच्या मतदारसंघान सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केला. हे सगळ्यांनी म्हणजे अधिकाऱ्यांनी सुद्धा दुर्लक्ष केला. तुमकां तर खबर आसतलीच, कारण कितलीशीच आमची ही कामां अजून अडकोन पडलेली आहा. हांवें खूब म्हणजे खूब, आतां तुमकां तरी खबर आसतलें, हांगासान पिडयेंतल्या ह्या रस्त्याच्यान गेल्यार तुमकां कितलो हांगा गार्बेजीचो प्रश्न दिसतलो तुमकां, जाल्यार हांव सामकें डायरेक्ट फोटो मारून सुद्दां दाखोवंक शकता. आनी एकूच हांगासान गोवणाळे वयता म्हळ्यार तुमकां कळटलें कितें चलता तें. तरी आमी तेजेर आतां भर घेतलेली आहा, तेंय तुमकां हांव सांगता आनी बेगीन करूनय दाखयता. तशेंच कुमारजुवा मतदारसंघान हांवें 180 टॉयलेटी बांदलेली आहा. कुमारजुवा मतदारसंघान 180 टॉयलेटी बांदलेली आहा. आनी तशेंच हांवें 350 आनीकूय बांदपाच्यो आसा, आनी तेजेंय काम म्हाजें आतां चालू आसा. तशेंच हांवें 70 भुरग्यांक कामाक लायल्या, जे कंपनीन म्हणटो, कुणय म्हणटो, वेर्ना म्हणटो, आनी खंयचे प्रायवेट जॉबान म्हणटो, कोणा कडेन बिल्डरा कडेन, अशें करून 70 भुरग्यांक हांवें काम दिल्लें आसा. तशेंच तुमकां सांगूंक सोदता, 780 ते 800 लोकांक आमी ड्रायव्हिंग लायसनां काडून दिल्या.
कारण एक भुरगो ड्रायव्हिंग शिकोन आपले कितें तरी फुडें वेवसाय करूं शकता, जावं कोण बरो ना फट करून तो आपले आवय बापाक खंय डॉक्टरा कडेन व्हरूंक शकता, केन्नाय ती आपल्याक गरज पडूंक शकता. म्हणून हेंकां आमी ट्रेनिंग दिल्या आनी ट्रेनिंग दिवन थोड्यांक लायसनां हातीनूय मेळिल्लीं आसा आनी आनिकूय आमच्या वेटिंग लिस्टान भरपूर आहा, तेंकांय आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आमी लायसनां काडून दिता. पण थोडे जाण अशें म्हणटा हे तेका मातशें आडय हातांनी तेका लायसनां आनी काडपाक दिवपाक येना, कारण तो सारको हें जावन वयता, सगळ्यांकूच शिकोवंक लागला अशें म्हणून थोड्या जाणांचें एक हें आसा हितून. तरी सुद्दां हांव भियेना कोणाक, म्हाका ह्या भुरग्यांक सारके लायसनां काडून दिवंकूच जाय आनी आनिकूय खूब काडून दितलो. कोण आडोवपाक जाता तेंच्यांनी आडोवचो आनी हांव केन्नाच थांबचो ना. आयची जी ही कार्यावळ आसा, ही कार्यावळ आपली शक्ती प्रदर्शन करपाची न्हू, ही फक्त आमच्या भावां भयणांक कळपाक जाय. महिला मंडळ आमचे जे ग्रूप आसा, जे आमचे बरोबर सदां हे म्हजे भाव भयणां भोंवता, हांकां फक्त एक संघटीत करपाची एक म्हाजी इच्छा आसलेली. म्हणून ही संघटीत करपाक लागून ही सभा आपयल्ली. त्याच बरोबर आमचे ज्येश्ठ कलाकार, जे नाट्य कलाकार, जे फ्रिडम फायटर आसा, तेंचो आमकां ह्या मतान आमकां तेंचो सत्कार करूंक मेळ्ळो. आनी म्हाका इतलें बरें दिसलें की आयज हांव सारको म्हाका दिसता म्हाजो आवय बापूय सुद्दां म्हाका आयज म्हाजेर खूश आसतलो की म्हाका असले पुण्य मेळ्ळे तेंचे हांवें कितें केलें हें करपाक, जे पांय पडून जो तेंचो सत्कार केलो, म्हाका खूब आनंद जालो. आनी ह्यान फुडें हांव करीत रावतलो. आनी म्हाजे 2 शब्द सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं मागता.